नमस्कार. माय गोवा नेटवर्कात तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंय फुटबॉल संघटना GFA वतीन आयोजीत पयली भौसाहेब बांदोडकर यादस्तीक फुटबॉल सर्त आयज सावन GFAच्या दुय्यर मैदानार सुरू जाता. आयज सांजेच्या 4:30 वरांचेर पॅक्स ऑफ नागोवा आड कोर्तालीम विलेजर्स हांच्या मजगतीं उक्तावणाचो खेळ जातलो. हो खेळ क्वॉलिफायर पावंड्याचो आसतलो. ह्या क्वॉलिफायर एकाच जैत मेळोवपी पंगड मुखेल सर्तीच्या अ गटात सुवात मेळटलो. फाल्यां 4 मेक क्वॉलिफायर 2 पेंजीम फुटबॉलर्स आड गार्डियन एंजल्स आणि परवार 5 मे क्वॉलिफायर 3 FC गोवा आड चर्चिल ब्रदर्स हो खेळ जातलो. ह्या दोनूय क्वॉलिफायर्सांतले जैतिवंत पंगड मुखेल सर्तीच्या ब गटात सुवात मेळटले. मुखेल सर्तीत 8 पंगड आसतले. अ गटात क्वॉलिफायर 1 चो जैतिवंत पंगड सेजा फुटबॉल अकादमी, स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा आणि मुंबई सिटी FC ह्या पंगडांचो आस्पाव जाता. जाल्यार ब गटात क्वॉलिफायर 2 आणि क्वॉलिफायर 3 चे जैतिवंत पंगड डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आणि केरला ब्लास्टर्स ह्या पंगडांचो आस्पाव जाता. सर्तीत वट्ट 11 पंगड वांटेकार जातात. तातूंतले गोवा प्रो लिगांतले पयले 3 पंगड, 2 गोंया भायले पंगड आणि गोवा प्रो लीग गुणतकट्यार 4थ्या ते 9व्या सुवातेर मेळोवपी पंगड जे क्वॉलिफायर खेळटले तांचो आस्पाव जाता. सगळे खेळ GFAच्या दुय्यर मैदानार जातले. सर्तीची फायनल 18 मेक जातली.